Urben tuka navartaun somia Dinvashi kalzan उपकार मानतां जिणे आमच्या तुझ्या वेचीत देण्याक सौम्या किते पाटी आमी दी मोगान तुझ्या सौम्या आमकां तुवें पोसलाय राखाय दयेन तुझ्या काळजा मनान आमकां तुवें एकवटायलाय कोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटां सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानतां जिणयेक आमच्या तुझ्या वेचीत देण्याक सौम्या कितें पाटी आमी दी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मुगळा भावा भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां देवाचेर पातेल्ल्यांक खंडीत जावन बरेंच लाभतले म्हणली खात्री दिता. उत्पत्ती पुस्तकांतले विंचून काडल्या आयच्या पयल्या वाचपांत अब्राहमान देवाचेर पातेंनी दवरल्याक देवान ताका कसली भास दिली म्हणले विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा. तशेंच शुभ वर्तमानांत बरें फळ दिवचे रूख कसले म्हणलें आमकां समजता. तर मोगाच्यानो अब्राहम बापाची देख घेवन देवाचेर पातेवन जियेव्या आनी खंडीत जावन तो देव आमकां आमच्या जिवितांत विचित्रां करतलो. ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मजत मागया. आमी अस्कत आमचे अस्कत गोंय आमी वळखून घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमची काळजां आतां तयार करया. हांव पत्की सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थोया. आज ही गरज माता बगेवंत इरेनियस धर्माध्यक्ष आणि रक्तसाक्षी हाचें स्मरण करता. सर्वेस्परा सताच्या आणि शांतीच्या बापा, धर्मदूतांचे शिकवणेन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो बावर्थ मनशांच्या झगड्या वरवीं दडण जावंक आनी सगळे पवित्र सभेन तीर शांती सांबाळूंक भाग्यवंत इरेनेव तुजो धर्माध्यक्ष आनी रक्तसाक्षी मोरा पर्यंत वावुरलो. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ आनी मोग वाडय
आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतीत आमकां सांबाळ आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर अब्राहमाक एका दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें. भियेनाका अब्रामा, हांव तुजी ढाल, हांव तुका वडयेक इनाम दितलो. अब्राहमान जाप दिली, देवा म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळा म्हाका नांत आनी दमास्काचो एलियाजार म्हजो दायजी जातलो. आनी अब्राहमान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय, म्हजो एक घर साकर म्हजो दायजी जातलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें, तो म्हजो दायजी जावं तो तुजो दायजी जावचो ना, बगार तुजो सुपूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नखेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेस परी तुजी संतत जातली. अब्राहम सर्वेस्पराक सतमानलो आनी हे ताचें नितिवंतपण म्हूण लेखून आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सर्वेस्पर तुका ह्या देशाचो दायजी करचे खातीर कालदेयाच्या ऊर नगरांतलो तुका भायर हाडलो तो. तेन्ना अब्राहमान विचारलें, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो दायजी करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सर्वेस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बोकरो, एक कवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी. अब्राहमान ह्यो मुनजाती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दांक केली आनी ती अर्दां एकामेकाक फूट करून दवरली. पूण सुकणी ताणें कातरली नांत. गीत येवन त्या मासा कुटक्यांचेर पडले, पूण अब्राहमान तांकां धांवडयले. दीस दारीर पडटना अब्राहमाक गाड न्हीद पडली आनी तो भियान थरथरलो. दीस दारीर पडोवन काळोख जालो तेन्ना एक धुंवरते आकटें आनी एक जळती सूड दिश्टी पडली. ती मासाच्या कुटक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सर्वेस्परान अब्राहमा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, तुजे संततीक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयेंतावन युफ्रेटीस महान न्हंय पर्यंत. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखना ताचें नांव हरसिया. परजा मदें ताची विचित्र कार्या प्रगट करा. ताका तुमी गितां गाया, ताची होगली गाया, सर्व ताची महत्कार्या वर्णिया. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचो आनी ताचे पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामळ सुदीत रावा. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्या विजमितांचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मतीक हाडा. तुमी जावन आसात ताच्या सेवाका अब्राहमाची संतत, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाची भुरगीं. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें केल्ले बसवणेचो 1000 पिळग्यां पर्यान, ताणें केल्ल्या सोल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासोवे केल्लो करार इजाकाक सपूत घालून दिल्ली भास तीच ती. आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो म्हणटा आसमी मुझे सवे रावता तो यथेश्ट फळ दिता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, फटकिऱ्या प्रावाद्या विशांत सत्राय घेया. ते तुमचेशी बकऱ्याच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटां. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो कुंटोवंक मेळनात, वा सारांट्यार अंजुरा काडूंक मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता, आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना, आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सबार पोरण्या सोल्ल्यांतल्या बऱ्या तशेंच थोड्या फटकिऱ्या प्रावाद्या विशीं आमी आयकलां. जेजूच्या काळारी सबार फटकिरे प्रवादी आसले, आनी मातेवू जेजूची शुभ वार्ता बरयतनाय थोडे फटकिरे प्रवादी आसले. आनी ते देवाचो संदेश आपणाक मात्र उगडापें जाता म्हणून सांगून भोंवताले. जेजून शिसांक ताच्या राजाची शुभ वार्ता परगट करूंक धाडटा आसतना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां वागटा मदें बकरे कशें धाडटां. हांगासर वागटा म्हळ्यार फटकिरे प्रवादी. आनी तो मुंदरसून म्हणटा, आनी आमी आयच्या शुभ वार्तांत आयकलें, फटकिरे प्रवादी बकऱ्याच्या वेसान येतात. कित्याक ते प्रवादे बरी उलयतात, प्रवादे बरी नासतात, पूण बऱ्या प्रवाद्या बरी तांची जिणी बऱ्या प्रवाद्या बरी ते जियेनात. मोगाच्यानो आमी आमच्या पविस्नानाद्वारे आमी जेजूच्या 3 मिसावांत वांटेले जाता. प्रवादपणाचे, रायपणाचे आनी येसाकपणाचे. तशें आसता आमी सर्व प्रवादी. आमच्या पविस्तानांत आवनूच आमकां प्रवादपणाचे वा बऱ्या प्रवाद्या बरी जियोंक कुरपा लाभल्या. अशें आसता आमी सबार जाणां आमच्या चलत्या जिवितांत बऱ्या प्रवाद्या बरी जियोंक प्रयत्न केला, आनी आमची मालगडी अशेंच जियेल्यांत. पूण जशें केन्ना आमची उतरां बरी नात, आमच्या उतरां मुखांतर आमी हेरांक दुखयता, आमची करणी क्रिस्ताच्या मावल्या आदारीत नात, वा आमच्या करण्याद्वारे आमी हेरांक नेगारता, ते दळा आमी फटकिरे प्रवादी न्हय. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, अब्राहाम ताच्या उतरांनी आनी करण्यांनी देवाक मानवालो, आनी देवान ताका बेसांव दिलें, आनी सगळ्या संवसारार एक आशिर्वाद जावन तो जियेलो.
आणि आज आम्ही आचरण करसो भाग्यवंत आयरेनियस तोय भावार्था खातीर वावुरलो आणि ताच्या उतरा आणि बरपा मुखांतर पवी सभेंत आसच्या सूख शिकोवण्या विरोध झुजोन एक प्रवादी कशें जियेलो. तर मोगाचें न्हू, आयची देवस्तुती आमकां बऱ्या प्रवाद्या बरी आमची जिणी जियोंक आपोवणी दिता आसतना आमच्या बऱ्या करण्यांनी मोगाच्या उतरांनी हे जिवी जियोंक प्रयत्न करया. जे केन्ना आमी आमच्या उतरांनी करण्यांनी बऱ्या प्रवाद्या बरी जियोंक आमी प्रयत्न करता तेन्ना खंडीत जावन आमचो सर्वेस्पर बाप आमचेर ताची सुभाम आशिर्वादां घालतलो. ह्या सर्व कृपे दिन्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. गोवांचो हाड नायल्या स्वीकार कर बापा. वायंदकांचो हाड नायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सास भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेस्पर मानून घे. बापा बागेवन तिरेण्याच्या परबे दिसा तुजे महिमेच्या मानाक आमी भेटयता तें बलिदान दयेन स्वीकार कर आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळून तिच्या एकवटान तीर रावोंक तुज्या सासणीक सतासो मोग आमच्या काळजान पेटय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इरेणी हांव तुज्या रक्त साक्षान तुज्या जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हरोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे आसक्ततायेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णकायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उंचर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सो गोट पर गोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोणावरवी तुवे आमकां सडयलाय सोमिया. संसाराच्या सरवंडारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे ग्रीस ठरलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जगे वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सुस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी दिसान दीस सताक साक्ष जावच्याक, जेजूचें जिवीत आमचें जावच्याक बोळ मागून आमच्या सोडवणारची आज्ञाय मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आतां आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन अत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें,
तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुजे पळय सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या, तुजे भितर रावचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन म्हजें भेटयता. तुजो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन म्हजें भेटयता. उंड्या रुपार काळजांत आयलोय, पातका काळोख ना पयस गेलोय. उंड्या रुपार काळजांत आयलोय, पातका काळोख ना पयस गेलोय. सर्गी प्रकाश आस्वांक आयलोय, सर्गादायची सोम्या म्हाका केलोय. तुजो मोग नियाळता सोम्या, भक्तीन तुका वंदिता. तुका अर्गां दिता हांव धन्या. जीवन म्हजें भेटयता. प्रार्थोया. भोव मोगाळ बापा, बागेवंती नवासो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. मोरा पर्यान आपलो भावार्थ सांबाळून सर्गीचो आनंद आनी रक्त साक्षांचो मुकुट तो जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोशणा वरवीं आमी त्याच भावार्था प्रमाणे जियोंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच करो भावार्थ आमच्या काळजांनी वाडय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर
तुमचे सवय असो तुमचे सवय आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप देव पूत आणि देव पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. E Bhagavanta-Suse, Dev Maiecia Pătii, Sărgincea sobit fula, Pătvedar șarătii, Zuze Papa Pautumaka, Zuze Papa Pautumaka, Zuze Papa Pautumaka, Zuze Papa Pautumaka. Mogal putra sove, Ancoar mari आशीर्वाद दिवा आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आदस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.